हो म्हाका आतां मारपा येयल्लो हांगार येयल्लो म्हाका पळय हो म्हाका मारपा येयल्लो आतां पुलिसान गाडी आडयल्ली आसा आनी पुलिसाक उजेर जर गाडी केली न्हू मागीर पळया हे आतां गाडी आडयल्या म्हणून फुरफुरो म्हाजे मारूं येयले हांवें म्हाका तो व्हायट कलर घालून आसा तो म्हाका मारपा येयल्लो हांगार हेंचे कडेन गाडयेचे डॉक्युमेंट ना मेन म्हणटात ते गोरवां व्हरता हे मेन म्हणटात ते गोरवां व्हरपाक हेंचे कडेन लायसन्स ना आणि ह्या वयल्यान सांगता सगळे पुलीस यांचे वळखीच्यात म्हणून आणि हेच्या गाडयेक नंबर भेटूय ना हो कोण येयला तो पुलिसांचेर जाता कितें म्हजें नांव बनीश रमेश नायक हांव बजरंग दलाचो गोंयचो संयोजक तशेंच आमचे बरोबर बजरंग दलाचे उत्तर गोंयचे संयोजक तशेंच दक्षिण गोंयचे संयोजक सुशांत भोसले ऋषभ मयेकर आनी आमचे सगळे बजरंग दलाचे कार्यकर्ते आयज खंय तरी दुखद घटना ह्या वाठाराक आक्षा कुट्टाळेच्या वाठाराक घडले कडेन आसा एक आमचें जें सदांचें जें काम आसा गोरक्षा करपाचें जें बजरंग दलाचो जो प्रण आसता त्या प्रणा भितर प्रण धरून आमी बजरंग दलाचें जें गोरक्षेचें काम आसा त्या माध्यमांतल्यान आमचो एक कार्यकर्तो असो वयतना एक रिक्षेक ताका बैल दिसलो तर तो बैल दिसलो म्हणून त्या बैल खंय व्हरतालो तो विचारपाक जाय म्हणून त्या रिक्षेक आडोवपाचें काम ताणें केलें तर जेन्ना तो बैल आडयलो तेन्ना तो खंय तरी कळ्ळो की खंय तरी घेर्राक व्हरतालो काय ताका स्लॉटरींग हावजाक व्हरताले ते त्या टायमार कळना पूण पुलीस स्टेशना वयल्यान जेन्ना PC थंय पावले पुलीस कॉन्स्टेबल ते 2 जाण आशिल्ले आनी ते पुलीस कॉन्स्टेबल आसून सुद्दां आमच्या बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्याक मारहाण करपाचो जो प्रयत्न आयज थंय घडले कडेन आसा तो खूब दुखद आसा आनी खूब दुर्भाग्यपूर्ण आसा कारण आमी सदांच देशसेवा करपाची उलयता धर्मसेवा करपाची उलयता आनी हें जें जनावरां जी आमी राखपाची येयल्ल्या दिसा उलयता हें खंय तरी रातोरात रस्त्या वयल्यान अशें उबारून मारपाचे जे घटना ज्यो आसा त्यो खूब मोठ्या प्रमाणान घडटात तेच घटना आडोवपा जाय म्हणून आमचो कार्यकर्तो आयज खंय तरी त्या वाटेर वयतना त्या रिक्षेक आडोवपाचें काम आयज तेणें केल्लें पूण त्याच आमचे एक कार्यकर्त्याक फक्त विचारलेलें की पेपर कितें आसा तुमचे कडेन मेडिकल सर्टिफिकेट आसा बैलाचो फिटनेस सर्टिफिकेट आसा आनी रिक्षा बाबा जी आसा ताका फूल डॉक्युमेंट्स तेजे क्लियर आसा इतलेंच विचारलेल्या कारणाक आमचे कार्यकर्त्याक आयज थंय 7-8 जाणांनी मेळोन ह्या आक्षा जो नवीन बायपास जाले कडेन आसा त्या बायपासाच्या पोंदाक धरून बडयले कडेन आसा कोणें मुठी मारल्यो कोणें तेजो हात पिळ्ळो कोणें ताका धुकळून पुश केलो तर हेजें संताप जो आसा हे सगळे बजरंग दलाचे आमचे उत्तर गोंयचे जे कार्यकर्ते आसा हितून भितर आशिल्लो आनी सांजेचे 6 वरांचेर सगळे हांगसर बजरंग दलाचे कार्यकर्ते 100-150 सुमार जमले आनी पुलीस स्टेशनार घेराव घातलो आनी पुलीस स्टेशनार आयज सांगले कडेन आसा PIयाक विक्रम नायकाक की जाता तितली कठोर शिक्षा तांकां दिवची आनी त्याच प्रमाणे आयज FIRय बीन आयज लॉज जाले कडेन आसा फुडले कारवाई विक्रम साहेबान आमकां सांगले कडेन आसा की तेजे प्रमाणे पूर्णपणे तो हें करनासतना करतलो आयज एक्चुअली हांव पणजेच्यान मडगांव वयतालो मडगांव वयतना फुडें म्हाजे फुड्यानूच आक्षा हांगा टोल नाक्या कडेन पोन्न्या टोल नाक्या कडेन एक 2 जाणां कॉन्स्टेबलांनी गाडी आडयली चलान मारपा खातीर ते आडयना फुडें ते गाडयेचे स्लो जाली तेन्ना म्हाका दिसलें की तितून एक बैल आसा सो बैल आसा म्हणून हांव बी फुडें वचून रावलो हांवें इतलेंच फक्त पुलीस कॉन्स्टेबलाक वचून सांगलें की तितून बैल आसा तेंचे कडेन वॅलीड डॉक्युमेंटेशन तेंचे मेडिकल हेजे बी बैलाचे आसा काय म्हणून चॅक करपा खातीर इतकेंच हांवें सांगलें सो इतकें हांवें जाप विचारना फुडें ते सुद्दां पुलिसाक सांगलेलें सो तेंचे जे गुंडा आसले लोकल गुंडा ते जे बैलाक ते स्लॉटरींग करपाक जुवारी नगरान व्हरताले अशें आमकां सांगलें तेंच्यांनी तेजे खातीर ते इतकें विचारना फुडें तेंच्यांनी म्हाजेर हात उबारलो आनी म्हाका थ्रेटन केलो तेंच्यांनी जितो मारपाचो आनी म्हाका बुरश्यो गाळ्यो घातल्यो आयज आमी आक्षी कुट्टाळे ते ब्रीज आक्षी पुलीस स्टेशन आसा पळय थंय येयल्लेले आसा
आणि आयज एक आमी गाडी हाडिल्ली आसा जी आमची गोमाता काय नाल्यार पाड्याक आमचे धरून स्लॉटर करपाक व्हरपाक आसलेले. तितूंतल्यानच्यान आमकां कळोन येयल्लेलें आसा कितें हे जे घटना जाता पळय त्यो खूब वाडलेल्यो आसा. ह्या कालूच 2 दीस पयलीं बोरये शिरोड्या ते सायडीक 1.5 टनाचे मांस धरलेले आसा. परत आतां हे सायडीक आक्षीक परत एक पाड्याक आमच्या मारपाक प्रयत्न करता ते. म्हणटकूच हेजेर हांव पुलीस प्रशासनाक जाल्यार आमच्या गव्हर्मेंटाक सांगता की हेजेर कठोरशे कठोर कारवाई करची आनी आमकां हेजो तोडगो दिवचो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.